देवा तुका हरसिता तुका वर्णिता हरे गावान गावा आमकां सुखा भेटून दिता कृपाळ आमच्या देवा बलिदान ख्रिस्ता जेसूचे तुका भेटून दिता एका काळजान एका मोनान जियोंक आशिता भावा भयणी संगी तुका बापा मी वंदिता दयाळ काकूळ तुजी लाभय म्हूण आमी परता बलिदान ख्रिस्ता जेसूचे तुका भेटून दिता एका काळजान एका मोनान जियोंक आशिता भावा भयणी संगी तुका बापा मी वंदिता दयाळ काकूळ तुजी लाभय म्हूण आमी परता कितले सोबीत मंदीर तुजें सर्गी दरबाराच्या देवा कितले मोठे नांव दे तुजें स्वादीक आमच्या जिवा तुका हरसिता तुका वर्णिता हरे गावान गावा आमकां सुखा भेटून दिता कृपाळ आमच्या देवा मोगाचनो तुमकां समेस्तांक बागी दीस मागता आमच्या फिरगेचे फातरून आज आपांचे माय मिलार मायेचे तारीख फेस्ताच्या ह्या संभ्रामक मिसाच्या बलिदानाक तुमकां मोगासो स्वागत आज हे फेस्त मिसाक पिरजेंत मिस्तितात देवादीन एज डी सिल्वा आनी देवादीन एंजेलिन डी सिल्वा हांच्या कुटुंबाच्या तर्फेन गिल्बा डी सिल्वा आनी सर कुटुंबाची कल्याण बरो हे वाडो तशेंच संगतास मुर्दो मिस्तितात पर्स डिसोजा आनी कुटाम कल्याणपुरी लीना फेर्नांडीस आनी कुटाम पुत्तूर आयवन अविटा मस्करिनास उपुरुबी डोरोथी आनी रेनॉल्ड रोड्रिगस कल्याणपुरी सिक्वेरा कुटाम कल्याणपुरवे आयवन जेसिंता डिसोजा आनी कुटाम मिलाग्रिसबी इग्नेशियस प्रिसिल्ला लोबो आनी कुटाम मिलाग्रिसिये ओविन आनी कॅन्डिडा रोड्रिगस कल्याणपुरी प्रिसिल्ला लुवीस उपुरुबी वाल्टन आनी जोसेफिन लुवीस तोंडसे नेल्सन आनी मारिना लुवीस तोंडसे विनुता आनी जेसिंता डिसोजा उपुरिये फेलिसियाना लुवीस मिलाग्रिसबी ऑल्विन एमिल्डा डिसोजा कल्याणपुरिये नवीन नॅन्सी डिसोजा कल्याणपुरबी रेमंड क्रास्त आनी कुटाम कल्याणपुरबी मिशेल डिसिल्वा आनी कुटाम उपुरुबी रॉकी डिसोजा आनी कुटाम तेंका बेट्टू नॉरिन मिनेजस मिलाग्रिसिये रोशन श्वेता मिनेजस मिलाग्रिसिये ॲलिस लुवीस आनी कुटाम उपुरिये अनिल नोरोना आनी कुटाम काक्कोंचे पीटर मरिना डिसोजा आनी कुटाम एडाबेट्टू ह्या तो सर त्या सामा खातीर आमी मागता आसतना आमच्या फिरगेच्या सर कुटुंबा बसोती आमी मिसाच्या बलिदाना वेळार आनी आमच्या सर त्या सामा खातीर आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी शांती तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मोगाळ भावां भयणीनो देवाची आनी मनशा कुळाची आवय भाग्यवंत अंकवार मरी वेगवेगळ्या नांवांनी आमकां वळखीची आनी मोगाची जाल्या असरियांची सायबीन ती तिका आमी मिलार माय म्हूण आस मान करता आनी तिची परब समरमता तिचे बरी जेजूचो पाटलाव करूंक देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालूंक भावार्थ बरवसो आनी मोगाच्या वाटेन चलोवंक आनी दिसपडत्या जिवितांत देवाची हाजरी वळखून घेवंक ती आमकां शिकयता. मिलार सायबीन आमची पात्रोन आनी आवय जावन
फाटल्या वर्सा आमकां तिच्या भुरग्यांक हातधन चलयला. सर्व वायट विघ्नांतलें तिणें आमकां राखून व्हेला. विशेश रितीर आज आमी तिका वाखणतना तिचे बरी जेजूचो पाटलाव करूंक तिची मजत आमी मागया. आमी भेटोवचें बलिदान देवाक मानव सारकें जावच्याक एक घडीभर आमच्या पातकांची दूख आमी धरया. हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच अवकार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मिलारी मायेक तुज्या भाग्यवंत अंकवारीक सर्गींच्या देण्यानी तुवें भरली. तिच्या देखी प्रमाणे भावार्थसो आनी बरवशाचो रस्तो धरून तिचे संगता ससनाचें सूख भोगूंक आमी पावो. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें
पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. मिका प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, आनी तूं एफ्राताच्या बेथलेमा, जुदाच्या कुळया भितर तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायेला वयर चलोंक आसा तो म्हाका तुजे थावन जल्मातलो. ताचो आराम भोव चड आदलो, न्हीद जावन पुरातन काळाचो. त्या पासत दीस भरती जाल्ली प्रसूत जाता पर्यंत सर्वेस्पर इस्रायेलाक सांडून घालतलो. उपरांत वांचून उरलेल्या भाव भयणींचो जमो इस्रायेलाच्या हेरां भुरग्यां सवें मेळटलो. तेदवां सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवांच्या वैभवान तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक चलयतलो. सर्व लोक शाबितायेन जियेतलो, कित्याक तवळ थावन ताची पदवी संवसाराच्या शेकानशेक पावतली आनी तोच तांचो शांतीकुंवर जातलो. देवाचें उतार हें. देवाचे वडुपकार. सर्वेस्पराची ओडवीक हांव गायता, मोच्या तारो कातय उल्हास पावता. चरण दासी सावून जीण भेटयता, महान कृत्यां ताची हांव वाकणता. सर्वेस्पराची वडवीक हांव गायता, मोच्या दारो कातय उल्हास पावता. चरण दासी सावून जीण भेटयता, महान कृत्यां ताची हांव वाकणता. सुम्याची स्तुती गायता, ताचे थंय संतोष पावता. विचिताची कृत्यां हांव नियाळता, कुशेक ताच्या सदां हांव खाल जाता. विचिताची कृत्यां हांव नियाळता, कुशीताच्या सदां हांव खाल जाता. सर्वेस्पराची वडवीक हांव गायता, मोच्या तारो कातय उल्हास पावता. चरण दासी सावून जीण भेटयता, महान कृत्यां ताची हांव वाकणता. सुम्यान म्हाका आसविसला, हांकार्या दुस्पाटायला. आपल्या बावल्यांक ताणें बळ दाखयला, किरकोळ रसनेक म्हाका वसू पारला. आपल्या बावड्यांक ताणें बळ दाखयला, किरकोळ रसनेक म्हाका उंचू बारला.
सा पावलून गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, नेमलेलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एके स्त्रीये तावन तो जल्मलो आनी नियमशास्त्रा काल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्म दूत करचे खातीर नियमशास्त्रा काल तो जल्मलो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताच्या आत्म्याक आमच्या अंतस्करणांनी पाटयला आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर ह्या फुडां तूं गुलाम न्हय, बगार पूत, आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायजेचो वारेसदारी तूं जालाय. देवाचें उतर हें. देवाचे उद्गार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्या दिसांनी गलिलियाच्या काना नगरी एक लग्न आसलें. जेजूक आनी ताच्या शिसांक लग्नाची वोवळीक आयिल्ली. जेजूची आवय लग्नाक गेल्ली, थंय वायन उणो पडलो. तेदवा जेजूची माता तांचे लागीं आनी वायन ना म्हणून सांगा लागली. जेजून तिका म्हळें, स्त्रिये, तुजी खंत म्हाका कितें पडून गेल्या? म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तवळ ताचे आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा. जुदेवांच्या शुद्धाचाराचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कळशे सोमचे तसले फातराचे 6 मांडे थंय दवरले. त्या मांड्यांनी उदक बरा म्हणून जेजून साकरांक सांगलें आनी तांणी ते कांट पर्यंत भरले. आतां तांतले थोडे काडा म्हणालो जेजू तांकां. आनी जेवणाच्या कारबारे सरशीं व्हरा तांणी व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकून पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हणून ताका कळीत नासलें. उदक उसपून व्हेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें. देखून ताणें होरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हळें, कोण जाल्यारी उंची वायन पयलो वांडटा आनी सैऱ्यांनी दादोशी पियेल्या उपरांत सुमार असो दिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरलाय. अशें जेजून आपलें पयलें आसार्यें गलिलियाच्या काना शारांत करून आपली महिमा परगट केली. ताचे शिस ताका सतमानूंक लागले. देवाचें उतर हें. वाकली तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो,
मोरी माय आमकां सोमेस्तांक मोगाची आवय. आवय माय मम्मी म्हणटा आसतना आमकां हर एकल्याक आमच्याच आवयचो उडास येता. आनी असलो उडास येनातलो ह्या संवसारांत कोणी आसचो ना. देखूनच आमकां आमची माय वा मम्मी कितली प्रामुख्य तितलीच मनजात्यांकी प्रामुख आसा वा मनजात्यांचे मदीं आवयपणाक मान आसा. आपल्या भुरग्यांक ती राखता म्हणून थोड्या दिसां पयलें आवयांच्या दिसा दीस यूट्यूबाचेर एक डॉक्युमेंटरी चित्रण दिल्लें आनी थंयसर आमी जायत्यांनी पळयलां जावंक पुरो. एक ल्हानशें पील कराडी एका उक्त्या मैदानार खेळोन आसता आनी अशें तें खेळोन आसतना पयसतावन एक वाग त्या पिलाक पारोत करनासता वा खावंक पळोवन आसता. अशें तो वाग त्या पिलाक धांवडोवन येता आसतना आपलो जीव वाचोवचे खातीर तें पील धांवता. रुखार सोडोवंक प्रयत्न करता, सोडोवंक ताका जायना. उदकांत तें पडटा आनी क्रमेण तें वागाच्या हाताक सांपडटा. वाग ताचेर धांवली मारता, खावंक पळयता, गळ्याक धरता, जायते रगत वळटा. पूण एकच सण थंयसर तो वाग पाटी वचोंक प्रयत्न करता. पिलाक तो सोडटा. कारण कितें? थंयसर लागसर आसली आवय कराडी व्हडल्या गात्राची. ती आपल्या पिलाक रक्षण करूंक धांवून येता आनी अशें वाग तिका सोडून वता. मोगाळ भाव भयणीनो, हें एक चित्रण पळयल्या उपरांत आवयचें मोल आमचे जिणयेंत कितलें प्रामुख म्हणलें आमकां कळीत जाता. तवळ म्हज्या मतींत उदेल्लें सवाल जावन आसा, जशें आमची माय आवय आमकां राखता, सांबाळटा, आमकां बरें भविश्य दिवंक ती वावुरता, तर आमच्या आत्मीक जिणयेंत आमकां एक आवय आसा. मरी आमची माय. विविध रितींनी आमी तिका आपयता आनी आज मिलार माय म्हूण आमी तिका मान करता. आनी ती आपल्या भुरग्यांक गरजांक पावता, दुखांत आशिल्ल्यांची दुखां ती पुसता आनी आमकां बुजवण दिता. हें आमकां कळीत आसा. आमच्या जिवितांत जायतीं आसारीं ती करता. तिच्या कुरपेन, तिच्या बेसांवांनी आमकां ती भरता. आनी अशें आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो संदेश, मरी आमकां जेजू सरशी व्हरची वाट. आनी ह्या विशीं आमी नियाळ करता आसतना आयचीं तिनूय वाचपां एकामेकाचो गांस तशें आमकां आयकोंक मेळटात. पयल्या वाचपांत आमी पळयता जुदेव लोकां मदें एक चिंता बसयल्लें. मेस्सिया वा सोडवणदार वैभवीक रितीन तांच्या मदें येतलो म्हूण ते चिंतून आसले. आनी तवळ मिका प्रवादी त्या लोकांक प्रवाद करून तो म्हणटा, एका स्त्रीये तावन तो जल्मतलो. बेथलेहेम म्हणल्या गांवांत सोडवणदार जल्मतलो. काळोखांत आशिल्ल्यांक उजवाडाचो तो जातलो. आनी अशें हें प्रवादपण एक स्त्री म्हणजे मोरी म्हणलें आमकां नव्या सल्ल्यांत कळीत जाता. आनी अशें देवाच्या योजनांत ती कशी साहवा उबरेडी जाली वा भागीदार जाल्ली म्हणली आमी पळयता. आयचें किर्तन आमी पळयल्यार मरी देवाच्या योजनाक तिणें कशा काल्तिमान घाल्लो म्हणलो आमी पळयता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयता गालात घरांक बरयल्या त्या पत्रांत सा पावलो म्हणटा, नेमलेलो काळ भरती जातस देवाचो पूत एका स्त्री येतावन जल्मतलो आनी अशें नियमशास्त्रा प्रमाणे आमकां संपूर्ण करतलो. आनी जेजू द्वारी आमी देवाची भुरगीं जावचें भाग जोडून घेता. मरी देवाची आवय जाता आनी जेजूक आमकां दिता आनी अशें ती आमची आवय जाता. आयच्या सुवार्थेंत आमी पळोवंक गेल्यार काना शारांतलें लग्नाचें एक निदर्शन आमकां दिलां. मोरी थंयसर वेता. पालेस्तीन गांवांत वायन उणो पडचो म्हणल्यार त्या घरच्यांक एक अवमान जशें. आपल्याच वावरान मग्न जावन आशिल्ली मोरी त्या घरच्यांचो गरजो समजता आनी तवळ परिहार दिवंक ती पयल्यान धांवता आसतना
तिका उडास येता आपल्या पुताचो. आपल्या पुता लागीं ती विनंती करता आनी आपल्या पुताचेर ती बरवसता आनी जेजू तिची विनंती आयकता आनी पयलें आसार हें काना शहरांच्या लग्नांत तो करता. आनी तवळ तो आपल्या आवय जावन शिकता आसार हें करूंक वा सुवार्थ वा परगट करूंक बरी खबर दिवंक वेळ वा जागो प्रमुख न्ही, पूण पेल्याक कुमोग करचें बरें मोन आमचें तें आसूंक जाय म्हणलें कळीत जाता. देखूनच मोगाळ भाव भयणीनो, मरी जेजू सरशी आमकां आपोवन व्हरता वा दाखोवची वाट ती जावन आसा. तर आमी पळोवया मरयेची भक्त आमच्या जिणयेंत येता आसतना ती आमकां जेजू सरशी व्हरची वाट कशी जाता. पवित्र सभा आमकां शिकयता 4 रितींनी मरयेक आमी मान करयेत वा मरये विशयांत आमी जाणा जावयेत. पयल्यान मरी जावन आसा आमच्या भावनाची आवय, म्हळ्यार मेरी ऑफ इमोशन्स म्हणटा. म्हळ्यार मरयेची भक्त आमी आदारता. कित्याक ती आदारता, खंयच्या कारणा खातीर ती प्रारंभ जाली आमकां कळीत ना, पूण आमी आमच्या भावनाद्वारे आमी तिका मान करता. दुसऱ्यान संप्रदायाची मरी वा मेरी ऑफ ट्रेडिशन. आदीं तावन तिचें भक्तीपण चलोवन आयिल्लें आनी आतां तें आमी मुंदारून व्हरता. तिसऱ्यान आमी पळयता लोकां मोगाळ देवासांव वा पॉप्युलर डिवोशन. थंयसर आमकां मरी जाय म्हणलें चिंतपान मरयेच्या मानान तिका आमी मान करता. आनी प्रमुख जावन पवित्र सभा आमकां म्हणटा पयलें सांगिल्लीं 3 विधानां संपूर्ण जातात पवित्र पुस्तकांतल्या मरयेक आमी जाणा जावच्या द्वारे. मरी पवित्र पुस्तकाच्या हर एका पानांत आसा, तिची झळक आमकां मेळटा. 4 वांजेलांनी आमी मरये विशयांत आयकता, तर आमी त्या मरयेक जाणा जाय आनी केदळ आमी ताका जाणा जाता तिच्या भक्तीपणाक अर्थ येता. देखून केवळ मरयेची भक्त आमकां आसल्यार पावना, तिची जिणी आमकां एक मेल पंक्त जाय आनी आमच्या जिणयेंत तिची मोलां आमी जियेजय. तवळ आमी संभ्रमच्या फेस्तांक आमी करच्या आचरणाक अर्थ येता. देखूनच आमी पळोवया पवित्र पुस्तकांतली मरी कितें करता. ती एक संपूर्ण आवय म्हण पवित्र पुस्तक आमकां दाखयता. पयल्यान पयलें आमी पळोवंक गेल्यार आमी पळयता 4 वांजेल आमकां कळीत करतात. लोक कितें सांगता, समाज कितें उलयता म्हण खंत करिनासतना बडव्यान हाडिल्ली बरी खबर ती स्विकार करता. देवाच्या योजनांत ती वांटेली जाता. दुसऱ्यान देवाचो पूत ह्या संवसारी जल्मोक येता आसतना एक सुवात तिका मेळना. एका स्त्रियेचे कश्ट कितले म्हण आमी जाणा जावयेत. आनी तरी ती देवाचेर बरवसता. रसलो देव, म्हाका हें आपोवणें दिल्लो देव म्हाका सांबाळटलो म्हणटा. ती आपल्या पुताक, देवाच्या पुताक जल्म दिता. निमाणें हेरोद रायाच्या क्रूरपणांतावन राखचे खातीर इजिप्ताक ती पलायन करता. वा भद्र आसरो ती जाता, वा मरी आमची भद्र आसरो म्हणटा ती जाता. आपलो पूत सुकोवन गेल्ल्या तवळ 12 वर्सांचो आसतना ती एक आवयच्या आटेविटे बघता तरी एक मार्गदर्शक जावन आपल्या पुताक ती दिता. ती आमची मार्गदर्शकी जाता. चवथ्यान आपलो पूत विस्मितां करूंक वा सुवार्थ परगट करूंक वता आसतना ती ताचे सांगाता रावता. जायते कश्ट तिका आपल्या पुताक सोसूंक मेळटा आसतना हांव तुजे सांगाता आसा म्हूण ती सांगता. निमाणे कुर्साची वाट आपलो पूत समकतना मरी ताचे सांगाता समकता आनी मोगाची दिश्ट घालन भियेनाका, धैर्य घे म्हणून ताका धैर्य दिता. आनी निमाणे कुर्सार तावन आपल्या पुतान सांगली ती उतरां ही तुजी आवय म्हूण जुवांक सांगिल्ली ती उतरां द्वारे मनशाकुळाची आवय ती जाता. आनी ते आपल्या पुतान पेल्याक बक्षीत आसतना बापा तांकां बक्षी म्हणून कुर्साच्या मुळी रावन एक आवय मागणें करता. काकुळतीची माता ती जाता. विविध रितींनी विविध नांवांनी आमी आपयता तर आमकां मरी जेजू सरशी दाखोवची वाट जाता वा व्हरची वाट ती जाता. दुसऱ्यान आमी पळोवया मरयेची भक्त आमकां जेजू सरशी आपोवन व्हरता. हर एकल्याक आमकां मरये वयर अभिमान आसा.
हर एक धर्माच्या व्यक्तीक मरये वयर मोग आसा हें पळोवन आमकां संतोश पावत जाता. अविभाजीत मंगळूर दियेसीसींत म्हणजे मंगळूर आनी उडपी दियेसीसींत सोडून 40 आनी 9 फिरगजे मरयेच्या मानाक अर्पून दिल्यात. मरयेक आमचें समर्पण आमी केलां. तातूंत मिलार मायेचें कॅथेड्रल एक जावन आसा. तर मोरी माय आमच्या जिवितांत कितली प्रामुख स्थान घेता म्हणलें आमकां कळीत जाता. देखूनच मरयेच्या लदिनेन जावंक पुरो, रोजारीच्या मिस्तेरान जावंक पुरो, आमी जेजूच्या विशयान शिकता. जेजूचे मिस्तेर आमी जाणता. जेजू जल्मता, जेजू जिवान जाता आनी हर एक रितीन जेजू विशयान आमकां कळीत जाता. तर मोरी ताच्या सांगाता आसा म्हणलें आमकां कळीत जाता. देखूनच आमी तेरसा उपरांत सांगचे ते लदिनेच्या मागण्यांत विविध नांवांनी आमी मरयेक उलो मारता. हें केवल कितेंच काम नासतना केल्लीं नांवां न्ही, पूण हर एका मनशाच्या भावार्थांत मोरी कितें वांटो घेता म्हणल्या विशयान दाखयल्लीं. हर एका मनशाचो अनुभव, पवीस सभेचो अनुभव, पवीस सभा तिणें कशी राखून व्हेल्या, विविध लोकांक तिणें कसो आदार दिला म्हणल्या विशयांत ही नांवां आमकां कळीत करतात. थोड्या कडेन आमी भलायकेची माय म्हणटा, तर ती भलायकेची माय जावन भलायकी दिता. काकुळतीची माय जावन बोगसूंक आमकां शिकयता. फातिमा माय जावन आमी तिका मान करता. आनी आज आसारीची माय जावन आमच्या जिणयेंत आसारी कर, आमची जिणी तूं परिवर्तीत कर. काना शहरांत लग्नांत कशें तिणें पयलें आसारी करूंक जेजूक तिणें उलोवंक विनंती केली आनी तिणें कशें मुखेलपण घेतलें, आमच्या जिवितांत ती आज मुखेलपण घेता. आमचें काळीज, आमचें मौन आमी उक्तें दवरया. देखूनच आज पवित्र सभा आमकां जेजू सरशेवेची वाट मोरी म्हूण कशें दाखयता म्हणल्या विशयांत आमी नियाळ करचो जाल्यार थंयसर आमी पळयता अंकवार मरयेचो तेर्स म्हणलें दस्तावेज जुआंव पावल दुसऱ्यान आमकां फावो केल्लें, रोजारियम वर्जिनीस मरिये. आनी थंयसर तो म्हणटा सर्व रस्ना पैकी जेजूचो खऱ्यान पाटलाव केल्ली पयली स्त्री जावन आसा मोरी. आनी जेजू मरये शिवाय दुसरें कोण्णी आमकां जेजूक दाखोवंक शकना वा ताची वळख बऱ्या रितीन दिवंक शकचो ना. देखूनच जनांगाचो उजवाड म्हणलें दस्तावेज आमकां कळीत करता. पवित्र सभेच्या यात्रीक पयणांत मोरी आमची मार्गदर्शकी जावन आसा आनी जेजूक ती आमकां दिता. आनी जेजू पवित्र सभेचें मस्तक जावन आसा म्हूण हें दस्तावेज सांगता. देखूनच देवाच्या उतराचेर आमी पळोवंक गेल्यार आमकां थंयसर कळीत जाता. फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 2 वाक्य 7 आमकां म्हणटा पवित्र स्नान घेतलेलें आमी सर्वां क्रिस्ता सारकीं जावच्याक. गालातकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वाक्य 20 आनी 7 म्हणटा क्रिस्ताक न्हेसोवंक आमकां हर एकल्याक आपोवणें आसा. देखूनच लुई मारी ग्रेग्नियोन म्हणलो सांत अशें म्हणटा क्रिस्त सारकें करच्यांत हर एका भावार्थ्याक मोरी आदार दिता. देखून आमी क्रिस्ता बरी जावच्याक मोरी आमकां आज तिचो आदार दिता. देखूनच मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां मोरी क्रिस्त सारकें करता, क्रिस्त सांगता एकवटायता आनी क्रिस्ताक समर्पीत करूंक आमकां आपोवणें दिता. देखून आज मरयेचें ही परब आमी आचरण करच्या संदर्भार मरी आज आमच्या कुटुंबांत आमच्या काळजांत येवं दी. आनी थंयसर मोरी आसा, आवय आसा, थंयसर पूत आसा. देखून आमच्या जिणयेंत आमच्या कुटुंबांत मोग, सोडदोड, गरजेवंता कुमक करचो मनोभाव, भावार्थ बरवसो म्हणलो वायण उणो पडला जावंक पुरो. तर मरये सांगता आमचे सांगी आमच्यो गरजो आमी सांगया. खंडीत रितीन तिच्या पुता सांगता ती विनंती करतली आनी आमच्यो गरजो आमचें उणेंपण ती भरती करतली. देखूनच आमी मरयेक मान करता आसतना आमी आत्मीक जिवितांत ग्रेस्त जावंक ती आमकां आदार जावन आसा. देखून 2000 वर्सां आदीं त्या कवणेर जल्मलो जेजू क्रिस्त थोड्याच वेळान येवकरिस्त म्हणल्या ह्या मेजा भोंवती ह्या कवणेर परत तो जल्मता. आनी अशें ताचे सांगता आमी जियोंक, ताचे सांगता आमी रावोंक आनी अशें खऱ्या भावार्थान मरयेक मान करन जेजू सरशी आमी पावोंक जाय अशी कृपा ह्या मिसा वेळी मागया. सतमंतान देवाक, सर पदवेदरा बापाक,
सर्गा आनी पृथ्वीचेर असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभोवलो हांव कुंवार मरियेंतान जल्मलो पोन्स पिलाताकाल ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार चडलो सर पदवेदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तो जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सत्मंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षाने कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. मागा आनी तुमकां मेळटलें बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. सुमयाच्या ह्या उतरांचेर बरवसून पवित्र सभे पासत आमच्या राष्ट्रा पासत पिर्गस कुटुंबा पासत तशेंच आमच्या DCG पासत आमी आतां मागया. आमची जबाब मरिये माये मुखांत मागतां आयक आमकां. मरिये माया मुखांत मागतां आयक आमकां. सर्गींच्या बापा घाल तुजें बेसांव आमच्या भगेवन बापाचेर सर गवळ्यांचेर आनी याजकांचेर. तांणी तांच्या मिसा वावरांत लोकांक खऱ्या गवळ्या थेंवेची वाट दाखयशें कर आनी तांच्या मिसा वावरांत येसस्वी आनी जैत लाभय म्हूण मागतां. मरिये माया मुखांत मागतां आयक आमकां. आमच्या भारत देशाच्या अभिवृद्धी खातीर हातीन घेतिल्ली सर योजना राजकीय मुखेल्या मारिफात यशस्वी कर. तांणी स्वार्थ अनीत भ्रश्टाचार सांडून निस्वार्थपणी दुबळ्या धाकट्यांच्या आनी गरजेवंत लोकांची सेवा करूंक प्रेरण लाभय म्हूण मागतां. मरिये माया मुखांत मागतां आयक आमकां. आमच्या गवळी बापांचेर फिरगस विगार आनी सहायक विगाराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांकां सांगात दिवच्या धर्म भयणींचेर गवळीक मंडळी सर संघ संस्थे एकामेका हाताक हात दिवन DCच्या फिरगजेच्या आनी लोकांच्या अभिवृद्धी खातीर वावरूंक तुजो सांगत लाभय म्हूण मागतां. मरिये मुखांत मागतां आयक आमकां. आमच्या फिरगस कुटुंबांतल्या युवा जाणांक आनी भुरग्यांक तुज्या शगुणांनी नेटय. पिडेस्तांक प्रायवंतांक आनी विविध समस्यांनी कश्टांच्या भावा भयणींक येवकरस्ताच्या बळान तांच्या जिवितांत उजवाड फांकय. परगांवांत आनी विविध गांवांनी वावर करच्या आमच्या फिरगस कुटुंबांच्या सांद्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण मागतां. मरिये माया मुखांत मागतां आयक आमकां. फाटल्या 75 वर्सांतावन ह्या आमच्या पात्रोन फेस्ताक मुर्दोम पिर्जेन जावन वावुरल्या देवादीन AJ डिसिल्वा आनी देवादीन आंजेलीन डिसिल्वा हांच्या कुटुंबांचेर तुजी आशिर्वादां घाल. कुटुंबांच्या सर गरजांनी पाव. तांच्या मागण्यांक फावो तो प्रतिफळ आनी बोळ भलायकी लाभय म्हूण मागतां. मरिये माया मुखांत मागतां आयक आमकां. संवसारभर विस्तारलेल्या कोरोना पिडा म्हणल्या ह्या ख्यास्त पिडेतावन आमकां सर्वांक तूं राख. बेगीच ह्या पिडेक वखद मेळोवन ही पिडा नाश जायशें कर. पिडेन कश्टतेल्यांक बरी भलायकी पिडेस्तांची सेवा करच्या आनी पिडा विस्तारनाशें बद्रती पळोवच्या सर्वांक तूं राख आनी सांबाळ म्हूण मागतां. मरिये माया मुखांत मागतां आयक आमकां. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा आमची कालती प्रार्थना दयेन तूं मानून घे. दिसा दिसपडत्या जिणयेंत मरिये मायेची देख घेवन तुज्या उतरा प्रमाणे आमची जिणी रुपीत करूंक तुजी प्रत्येक कृपा आमकां दी. आमचे हर एकल्याच्यो गरजो आमचे तेसावां तूं जाणाय. जें कितें आमकां फायद्याचें तें तूं आमकां लाभय. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन.
रावदेणी भेटून दिता पायांतळी स्वीकार पाठ कृपेचा म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आराधनेचे बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या लेकया पवित्र देवा सर्वेस्वर मानके. प्रितीच्या बापा, भाग्यवंत मिलार मायेच्या परबे दिसा दिनवाशी काळजान आमी तुका जेजूच्या मरणा जिवंतपणाचो यज्ञ समर्पिता. ताच्या सक्तेन पोरण्यो संवसारी जिणयेच्यो साली सांडून सर्गींच्या नव्या जिविताच्या वाटेन आमी सलसें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. तुमची सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वराते उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आमी तुका दिनवास पावो. वो कायदो नितेसो आनी आमच्या पायद्यासो. मिलार मायेक आमी मान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाकनता, तुका वंदिता आनी तुजी किर्ती परगटता. आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्यास पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाश तिणें संवसाराक पांकयलो. तोच जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाकनता सर्गार. तांच्या वाकणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकनता. कित्याक तुजे येतावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेंत तेतावन अस्तम ते पर्यंत एक निर्मळ भेटवणी करच्याक
काशा परसा तूं समयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. दिन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्तसो गोट परगटोया. बापा आमचे सुरवणे पासत तुज्या पुतान सोंसल्या कश्टां मरणाचो, ताच्या आनंदभरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टागत सोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरें आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी शेंदेवाचे माये भोवग्यो धांवकार मरयेच्या तिचो पती भाग्यवान जुजेच्या तुज्या भाग्यवान वैभवी रक्षकांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें वेंचून काडलेल्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाच्या आनी जेराल्ड आयजक आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेचे समेस्त गवळ्यां आनी माणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसूर तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत तीर कर. तुजे हुचेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दोदोशी जातल्या म्हूण
आमकां बरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मतीन दवरून ताणेंच आमकां मागोवंक शिकयलें. आमचे बापा म्हणलें तें मागणें भक्तीन आमी आतां मागोया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता जशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुगसितांव तशें आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्याक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक स्वर्गीय पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या आसा. सुमयान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती शिळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी. म्हाका पावना तुज्या उज्ज्वलाची म्हाका भलायकी मेळटली. Purpe
प्रार्थुया. अमर देवा आमच्या मोगाळ बापा, मिलार मायेच्या देखीवन जिनियेचो उगडास करून तुज्या एकल्याच पुताची कूड आनी रगत आमी घेतल्या, त्याच बळान संवसारांतल्या चंचल वस्तूंक लब्ध नासतना तुज्या खऱ्या मोगाच्या मार्गार थीर रावोंक आनी अशें सर्गार तुका रूप भोगूंक आमकां पावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. मोगाचनो मिलार माये मुखांतर आमच्या जिवितांत लाभिल्ल्या सर देण्या पासत उपकाराक आमी अर्गां सावन ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतलो आनी देवाक आमी अर्गां पाठयलें. तुमकां समेस्तांक गोळी बाप्पाच्या नांवान, विगार बाप्पाच्या नांवान आनी हजर आसल्या सरी आसाकांच्या तर्फेन हांगासर जमो जाल्ल्या आनी ह्या फिरगेच्या एका कुटुंबाच्यांक कोण ह्या दूरदर्शना मुखांतर ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता, तुमकां समेस्तांक मिलार मायेचें बरें फेस्त आमी मागता. देव बरें करूं म्हणटा आमच्या देशीचो गोळी बाब भोवमानादीक जेरल आयजाक लोबो, तांचीच फेर्गसी कॅथेड्रल आनी हांगासर मिलार मायेचे तारीख फेस्ताचें मिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां आमच्या सर गरजां खातीर ताणें मागलां आनी मीस भेटयलां. तांकां विगार बाप्पाच्या नांवीं आनी आमच्या समेस्ताच्या नांवीं देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच देवाच्या उतराचेर नियाळ दिल्ले मनादीक बाप जितेश कॅस्टलिनो बळी मोडबेळ्ळे फिरगईचे सहायक ह्यासाक मरये मुखांतर देवा चडशी वेची वाट कशी आनी मरये मुखांतर आमच्या जिवितांत कशी आजापां घडोवंक शकता त्या विशयाचेर तांणी अर्थांबरीत नियाळ दिला. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. मोगाळ भावां भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक मिलार मायेच्या परबेचे उल्हास पाठोवन तिची मजत आनी आदार तुमकां सुमेस्तांक लाबो दी म्हूण हांव मागतां. फाटल्या वर्सा हर एका घडये ती आमचे सांगता आनी आमच्या कुटुंबांत हजर आसली. आमी एका काळजान आनी एका मोनान एकवटीत आसोंक तिणें मजत दिल्ली. हे खातीर तिका दिनवासियां. असर्यांचे सायबीन मिलार माय कोरोना व्हायरसाच्या ह्या कश्टांच्या काळार आमकां आनीकी चड लागींच आसा. ह्या पिडेक वळख जाल्ल्यांक ती सांगत दिवं. आमकां समेस्तांक ह्या पिडेच्या वशांतावन शाबीत राखों. तेच परी ह्या वशा नेमती आनी लॉकडावना नेमती आर्थीक रितीर कश्टांनी संपडलेल्या दुबळ्यांक, निराश्रितांक आनी निर्गतिकांक तीस आसरो जावं दी आनी तांकां मजत दिवंक आमकांय प्रेरीत करूं म्हणून आमी तिचे लागीं मागया. परत तुमकां सुमेस्तांक मिलार मायाच्या फेस्ताचे उल्हास हांव पाठयतां. निमाणे आशिर्वाद घेवच्याक आमी समेस्त उबी रावया, हात जोन तकले बगावन रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. भाग्यवंत हांव क्वार मरियेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सडवण केली, तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी बरो. हांव क्वार मरिये उदेशी जिविताच्या रसनाराक तुमी घेतलो, ती तुमकां सदां आपल्या गोपान सांबाळून दवरो. आज हांव क्वार मरियेच्या परबे दिसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमचे
अंकवारमायेच्या मजतीन सस्नाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावो आनी सर पदभेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच तुमचे सोवे आसो. वचोन येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. दासीतून जाली सेवेची देख आमकां दिली. जेसूची वाट दाखयली, गुडसावळी रावली. सोम्यांची दासीतून जाली सेवेची देख आमकां दिली. जेसूची वाट गुडसावळी रावली. मिलारामची माये सर्गींचे शेकाये. मोगाळामची राणी पावतो आमकां माये. आमकांच तुका ओपोन दिता, आमची समर्पिता. तुझ्या गोपांतेक पडटा, राग आमकां म्हूण मागता. आमकांच तुका ओपोन दिता, सर्वोच आमची समर्पिता. तुझ्या गोपांतेक पडटा, राग आमकां म्हूण मागता. मिलारामची माये सर्गींचे शेकाये. मोगाळामची राणी पावतो आमकां माये. मिलारामची माये सर्गींचे शेकाये. मोगाळामची राणी पावतो आमकां माये. मोगाळ उदासो वेळ आयल्यार माये आशिर्वाद दिव आमकां. जेसूच्या पवित्र काळजांत भुरग्यांक तुज्या दी तुजी आशिर्वाद. आमकां आमचे देवा आमच्या जिस्मांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामे. आमेन. मिलारी माये आमा बसत विनंती कर.